पयले वाचपानूय आमी आयकत हांव सांत पावल म्हणटा जेजू क्रिस्त जावन आसा पास्का पयल्या पास्कांचो मेंढऱ्या सारको. पयले कोरिंथियन्स 5:7 पयल्या पास्कांचो मेंढरो आनी क्रिस्त जावन आसा पास्कांचो मेंढरो. सो ह्यांच्या मध्ये आमी संबंध पळयता. सो सोयरीक पयल्या पास्काच्या मेंढऱ्या बरोबर आनी क्रिस्त जेजू त्याच्या बरोबर ही सोयरीक जावन आसा लक्ष उडोवन उडोवपाची, मनाक लागपाची. इस्रायली आदले इस्रायल्यांक तांकां सुटका मेळ्ळी कशी त्या पयल्या पास्कांच्या मेंढऱ्याच्या रोगता वरवीं, आनी आमकां सुटका मेळटा जेजूच्या रोगता वरवीं. देवान तांकां सांगलें ज्यांची घरां ज्या मेंढऱ्याच्या रोगतान कुणायलोली तांकां साल्वार केली जातली, आनी त्या मेंढऱ्याचें मांस तांणी खावंक जाय आनी कुमेर नासलेलो उंडो खावन तांणी जेवण करूंक जाय आनी तांकां तो सुटका दितलो. सो त्या पयल्या मेंढऱ्याचे रोगत आनी मांस खावन इस्रायलांक सुटका मेळ्ळी गुलामपणांतली आनी मोरणांतली तांकां देवान सोडयली. तशींच आमी आतां मिसान जेजूच्या मांसा रोगतान वांटो घेता आनी आमकां सासनीक जिवीत देवान बासायला. मोरणांतले आनी संवसारी दुख त्रासांतले आमकां देव साल्वार करतलो.